सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुका इच्छेचो कृपा दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज तावन आमी सांत आंतोनीचें त्रेजेन ह्या जाग्यार सुरू करता सगळे भक्तीन तुमी ह्या आख्या त्रेजेनान आनी परबेच्या दिसाक वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक आनीक एक पावटी माई मोगाचो येवकार आनी सगळी तुमची मागणी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारूंक तुमची सगळी मागणी तुमी देवा मुखार घालची आयज हे पयलें त्रेजेन आमी भेटयता देवाक दिनवासून आगोस्तीन आनी कोसेसांव पेरेरा आनी तांचे फामिलीचे बरे भलायके पासत दुसरे इंतेसांव देवाक दिनवासून एंटनी बेर्नाडेट कॅसेंड्रा फेर्नांडीस बरी भलायके पासत तिसरे इंतेसांव फाविया शाय ज्ञान आनी तरुण हांचे बरे भलायके पासत तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया फिलोमेना आनी फेर्मिनो हांच्या ओतमे पासत सावियोला फेर्नांडीस सगळ्या ओतम्या पासत तशेंच सोंपून गेल्ल्या फ्रँकलिन डिक्रूज आना मारिया डिसोजा हांच्या ओतमे पासत आपणाक बेगीन बरो कर म्हूण मागता रिचर्ड लोबो तशेंच सेफ जर्नी मागता रॉडनी फेर्नांडीस आपले परिक्षेन येस मेळूंक मागता मेलिसा डिसोजा आनी सालेट डिसोजा तशेंच मागुया बरी भलायके पासत मिसीस गोमिस देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सांत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवोट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आयज त्रेजेनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विशय सांत आंतोनीचे मजतीन जेजू आनी मोगाची आज्ञा पाळुया आनी भावार्थाचो उजवाड शिपडावया आपल्या बेसा पोरमोणे सगळ्यांकूच जबाबदारी आसा आनी हे जबाबदारेक लागून जातले कायदे आनी आज्ञा निर्माण जातात आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जबाबदारी दितात तांकां आज्ञाय घालतात शाळेंत कामाच्या जाग्यार समाजांत तशें पवित्र सोबेन आमकां कायदे आनी आज्ञा लागू जातात आमच्या भावार्थाची व्हडांतली व्हड आज्ञा जेजून दिल्या आनी ती जावन आसा मोगाची एका कुर्साक दोन बाजू आसतात आमचो एकचार आनी मोग रोचणारा सोवें कुर्साची उबी पाटी खुणायता आनी जसो आमी आमचो मोग करता तसोच आमच्या पेल्याचो कोरचो कुर्साची आडी पाटी खुणायता ही देवाची आज्ञा आमकां दोमावून दवरिना बोगोर ती पाळून आमकां कोरी सुटका आनी कुशालकाय दिता देवाच्या आनी पेल्याच्या कोल संबंदान वाडयता अशीं आमची मोगाची उतरांनी मोगाच्यो कोरण्यो क्रिस्ती भावार्थाक कोरी साक्षी दिता आनी आमच्या जिवितांतल्या होच भावार्था खाल कोरी साक्षी दिता आनी आमच्या जिवितांतल्यान होच भावार्थाचो उजवाड आमी शिपडावंक पावता दोर एकल्यान जेजूच्या मोगाचे जिवे नमुणे जावंक आनी आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ती भावार्थाचो उजवाड ओदीक गोरजिवंतांक मोदें शिपडावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया सांगलां ते मोलान धरून मिसाचे भेटेन फुडें सरतना आयज दुसरो मिस्तेर संतोसाचो ही परब सायबीण मायचे कुत्ता आमी आयज भाग्योत आंकवार मायची एलिझाबेथीक भेट हे परबेन बरे भाशेन वांटो घेवया आनी नवेन आमचें फुडें दवरया पातकांची दूख दर्या काळजंतान चुकी आदारल्या जाय देवा वजीर मनशां वजीर
बोगसणे मागुया देवा लागीं खालती काही हांव पातकी सोर प्रदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजो गुन्यांव उचरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत तो घेवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुर्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां साश्णाच्या जिविताक पवोवं आमेन. या काकूत देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवाक पासोन आमी तुका वाखाणटा सोया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढटा आमची काकूत बापाच्या उजव्याक बसलाय चे मागणे आयकून घे कित्याक देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सोर परिदार आनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन आंकवार माई आपली मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तुडतान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्र आत्मेचे चलोवणेन आमी पेल्याच्या गोरजांक पावू आनी मारये बरोबर सदांच तुजी मोहिमा वाखाणू आमच्या सुमयात तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटांची येता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक सोफोनियास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप सियोनाच्या दुवे संतोसाची गितां गाव इस्रायला कुशालकायेन जयजयकार कर जेरुसलेमाचे दुवे आनंदभरीत जा सगळ्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड तुजेर फर्मोण पडलोलें तेन्ना सर्वेस्परान पयस केलें तुज्या दुस्मानाक ताणें भायर घालें इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा तुजेर आनीक विंग येतोलें म्हूण भिरांत ना त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं उलोवन म्हणटलीं सियोना भियो नाका तुजे हात गळूंक दिवं नाका सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा पदवेदार झुजारी तो तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाचो दीस
जाले पोरी तुजे खातीर कुशालकायेचे नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. परतून म्हणया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोल. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणणार. सोडमणीचे जोरींतलें संतोशान तुका उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, इस्रायलाच्या पवित्र देव तुजें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कर्तुत्वां. ताच्या श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडून परगट करात. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नव्यान विस्मितां. शेकांचे प्रितुमेचेर ती कळशात गाजयात. सियोनात रावतल्यांनो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. उद्गार. तुवें सोतमानले देखून भागी तूं आंकवार मारये. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ पवतोमान. महिमा तुका सव्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदायाच्या दोंगराच्या आस्त्याक एका शारान दोनवनान गेली आनी साकऱ्याच्या घरांत भितर सरून तिणी एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणी म्हणलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सदोवी आनी सदोवी तुजें कुशेचें फळ. आनी म्हज्या समयाच्या वय म्हजे सोर येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवान म्हज्या तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकरणीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हज्या खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यात ताणें. सर बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता. पिणकेच्या पिणके ताची दोया. आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुसपयता. पोद्वाराक तो सोदरां वयर शेवटिता. कालत्या मनशाक उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी भोगता. गिरेस्त रिकाम्यांक हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलेक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताच्या संस्थीक निकेतेली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणान. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ पवतोमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टनो, जुई प्रिती मोग वसता थंय देव हाजीर आसा. हें गीत आमी म्हणटा जायते फावटी. सायबीण माय बोडव्यान सांगतोच, गाब्रियलान सांगतोच, ती देवाची आवय जावंक आसा म्हूण तिका खात्री दिली. एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची आसा. तेद्याच वक्तार निर्णय घेतलो थंय वचपाक. आनी धावी गेली. 3 दीस लागतात वाटेक ते चलून वचपाक. आतां रोखडेच पावता आमी मोटरांनी, पूण 3 दीस लागतात. दोंगुल्ल्यो त्यो काळ वच, फुडें वच, बरें पयस तें. आनी ती गेली जुदेयाच्या नोगरांत. आनी थंयसर इंग्लीश भाशेन म्हळ्यार फिजिकली आनी स्पिरिच्युअली ओतिमीक वदान कूड घेवन गेली आपली. आनी बरोबर जेजूक म्हणजे जेजूक घेतर जाल्यार पवित्र रित्वी तिचे सवे आसली. हें घेवन सगळें ती वेता थंयसर. आनी नोमान कोत्तोच एलिझाबेथ आपुणूच सांगता, तीच म्हणटा नोमान कुरपेन भरलेली. आनी तेद्याच वक्तार तिचो भुरगो तिच्या कुसव्यान उडी मारता. तो थंयसरूच ताका स्नान मेवलें, ताका तारोण मेळ्ळें. जेजूक पळयना फुडें दोगूय कुसव्यान एकामेकाच्या ताका तारोण मेळ्ळें. आनी हें जातूच फुडें मागीर तांचें आतां वाचलां पळय त्या प्रमाणे आमी पळयता सगळ्यो मागणी फिकत हें गीत गायता ती व्हडलें. जें गीत आदी सामुएलाच्या तेंपार आवयन गायल्लें पळय तेंच तें गीत गायता ती. आपलें करून तें गीत गायता. हे भाशेन ताचे दीस गेले फुडें. आनी एलिझाबेथीक अशी रावता ती 3 म्हयने. हाका लुकस हें सांगतना आदल्या कोरारान वेता. आनी थंयसर आर्कपेट आसली पळय ती दावीद घेवन येतालो. दावीदाक देवूच सांगता हाड वचोंक. हाडपाक जुदेयाच्या नोगरान तेणें वचोंक जाय आसलो आनी घेवन येवंक जाय आसलो. येताना वाटेर थंयच पळयता आमी सायबीण माय जुदेयाच्या नोगरा भायर पावता आनी एलिझाबेथी वरशीं पावता. दुसरें म्हळ्यार दावीद पातशाय घेवन येतना आबियोत नबात ह्या मनशाच्या घरान तिका दवरलेली व्हरोन. आपणें व्हरूंक तो भियेलो. कित्याक ताची भिरांत दिसली तिका दाविदाक. आनी थंयसर आसतना गाड्यार घाली तिका आर्कपेटीक, आर्क ऑफ द कॉव्हनंट, आदल्या कोराराचें आर्क तें तिका घालता आनी हाडटात गाड्यार भरून. गाड्यार हाडटना नाहूम म्हणटात पळय ताच्या आंगणान पावतूच आल्लो गाडो आनी गाडो ती पडटा ही जाली आर्कपेट. उजाया आनी आहियो हे दोगूय गाड्यार बसलेले सांबाळपाक तें बॅलन्स करपाक गाडो. उजाया उठ्ठा आनी टटकन हात लायता ताका आनी हात लायना फुडें मेलो थंयसरूच आनी पडलो. दाविदाक भिरांत लागली, हो मेलो आतां कितें हाचें. आनी हांव आनी ताका आर्कपेट व्हरून म्हज्या घरान धरूं. बोगस सायब म्हणलो नाकाच. दावीद देवाक थाऱ्या पियेतालो. इतलो बरो मनीस. दावीदान तुमगेरूच दवरा ती मातशी म्हणलो आमकां नाका म्हणलो आसूं न्ही तूं दवर. 3 म्हयन्यांनी तो मागीर हाडटा घरा पोत्तून. आनी पळयता तो लोक ताका सांग अहमदाबाद म्हणटात पळय ताचेर इतलें बेसांव घालां देवान की आर्कपेट तुवें तांगेर दवरल्याय. बेसांवान भरला कितेंय म्हणलो तो. तर तो मागीर घेवन येता आर्कपेट आनी थारायल्ले सुवातेर दवरता. सायबीण मायन आमी पळयता 3 म्हयने थंयसर न्हय 3 म्हयने ती रावली थंयसर ताचे कुर्शी. आनी मागीर ती घरा येता आपशा. तुका चेश्ट न्हू आदल्या कोरारान लुकस मुदोम करून घालता आर्कपेट. न्यू टेस्टमेंटाची नव्या कोराराची आर्कपेट सायबीण आनी आदल्या कोराराचें तें आर्कपेट पळय घालता पळय ती तिका आनी हिका अंतर करता दोगांयकूय. ती नव्या कोरारान आमची सोडवण करपाक जेजू येतलो तिच्या कुसव्यांतल्यान आमची सोडवण करूंक आनी ती सोडवणदारीन जाता. आनी दुसऱ्या वद्दान आर्कपेट म्हळ्यार तांकां एक व्हडली वस्त आसली तातूंत आदल्यो वस्तू दवरलेल्यो भितर. दुसरें म्हळ्यार सायबीण माय आयली आतां आनी फुडें वेता आमी. फुडें वेतना
सायबीण मायची एक वस बोरी ती आमी पळयता ती गेली थंयसर आनी काम करूंक लागली तिचे मावशे भयणीचे. एका वदान म्हणूं येता आमच्यान जेलजी म्हणटा आमी न्हय. दुसरें म्हळ्यार निद्दुखाय, आपलेपण ह्यो वस्तू तिका लागोंक ना. कित्याक देवाची कुरपेन भरलेली, बोडव्यान बाचारलेली तिका तूं कुरपेन भरले. ह्यो वस्तू आनीक ना. वस्तू ह्यो आमकां लागतात आनी हाका लागून आमी पाटी पडटा जायते फावटी. जिनोच पासांनी कितलेंच कोर, नोवेनां कोर, कितें कोर, मिसाक वर दिसूयभर ह्यो वस्तू आमकां खातात भितरल्या भितर आनी हाका लागून आमी पाटी उरता. दुसऱ्याची सेवा करचे भाशेक, दुसऱ्याक पावचे भाशेक, निगा घेवचे भाशेक, काळजी घेवचे भाशेक पाटी पडटा. कित्याक पाटी पडटा? आपलेपण आमकां, इगोइजम आनी हातून पाटी आनी पाटी जावन आमी फेल पडटा संवसारान. सायबीण मांयक तें लागलें ना कांयच. ती सुसेगाद आसली, कांयच थंय कशें सुसेगाद बरे भशेन गेली सगळी आनी तिची सेवा करची करून ती घरा येता. कांय न्हय जाल्ल्या भशेन तिका पावली. तेज्या गरजेच्या वखदार तिका पावता येता. आमी कितले हे पावता काय हें आयच्या दिसाक नियाळया. भाग्यवंत आंतोन भावार्थाचो नमुनो म्हणटा. ताचे मोगाची वस्त सुरवातेक आयकलां आमी. भावार्थाचो नमुनो इतलो की देवाक परगडटालो आनी परगटणेन आमी पळयता तशी जीब देवान तशीच दवरली. ताका वाखाणटालो तो. एक दीस घडलें की दर्या देगेर आसलो आनी त्या लोकान ताका हच केलो हो कितें सांगतलो आमकां काय म्हणल्यार सोडया आनी हे ना जाली ना आयकोपाक. तो कांय न्हय गो भायर सरलो आनी दर्या लागीं गेलो भितर. हे भशेन आमकां दर्या हांगा कुशीक आहा आनी दर्या नुस्तें आहा जायतें न्ही. ताणें उलो मारलो दिसाक मातशी या पळय भायर हांगासर सांगता कितें तुमकां देवाचें उतर परगडटा तुमकां. लोक अजाप जावन पळयता ताका वयर रावन कितें करता हो तो. सगळीं नुस्तें शेवट्या फावटी जिन्सा मातसाचें नुस्तें भरलें थंयसर आनी हें नुस्तें येवन आं करून तोंड करून आयकतात सगळा. लोक अजाप जालो कितें नुस्तें आयलें, इतलें नुस्तें आमच्या हांगा आमकां हरशीं मेवना पूण हांगा पळय कितलें नुस्तें. सगळें नुस्तें ताका आयकता बरे भशेन आनी देवाचें उदक तांकां परगडटा आनी आपशीं ताका सांगता चलो वचा आतां बरो. म्हाका चिश्ट न्हू असली वचोऱ्या मिलाग्री चालत्यो कोत्तालो बेश्ट. लोक अजाप जावन ताचें आयकूंक लागलो भितर आनी हे भशेन आयकून ताणेंच दर परगटलो न्हय आपल्या जिबेंतल्यान, आपल्या जिवितांतल्यान पूण दुसऱ्याक नमुनो जालो भावार्थाचो. भावार्थ घट दवरपाक हें भाग्यवंत आंतोनीचें व्हडली वस्त सारकी. जायती वचोऱ्या मिलाग्री केल्यात. आमी 13 म्हणटा न्ही 13 दीस पादिगार सांगतालो आतां 13 दीस करता आनी 14वें आमगेर कोर म्हूण मागता गितांतल्यान घालता. पूण ताचे भशेन चलता जायत आमी तो चलता तो हो. ताची खालतीकाय चड आसली. सारकोच ल्हान कशें व्हडले फामिलीचो खरो पूण मोठान रावतना काम चालतें काम दिसता ताचें कांय ल्हान सारको. तर कोण पळयतलो ताका नको हाल्ले तो म्हूण आंतोनी ते फामिलीचो हांगासर हा हें काम करता वयलें काम करता पूण तो चालतो मनीस को जियेलो पूण भितरल्यान देवाक लागीं. ताचो एक दीस वडील आहा तो पळयता हो सदांच खंयच आसना. खंय आसता हो खाटीर दिसती पडना हो खंय आसता. एका भुरग्याचो ताळो ताका 37 मावजेर आयकता इगोजेन. कोण भुरग्यां उलयतले हांगासर हांगा भुरगीं खंयचीं आमी हांगा कितले जाणटे मनीस हांगा भुरग्यांक खंय भुरगीं ना हांगासर. आनी तो सुसेगाद जेजू लागीं उलयता खेळता थंयसर रातचो आनी वडील ताचो वयता आनी येता आनी पळयता ताका पळयले भुरग्यां आंतोनीच्या वेंगेन आंतोनीच्या आहा आनी आंतोनी ताका गजाली सांगता भुरग्याक कितें जालें म्हणून हें कितें जावचें. सकयल देंवता आनी 37 मावजेर सारको येता पळोवंक. पळय तो घाबरलो पळोवन जेजूक. तितल्यान जेजू गेलो. म्हाका चिंतचें इतलो भाग्यवंत मनीस चालतो जायत पूण तरी भाग्यवंत. तेन्ना वडिलाक गोमलें तो कितें पळयता. जेजू येवपाक सोंपेपणी आमच्या वदान जाता
ताणें पळयलें किरकोळपण आपूण कोण, आपूण कितें जियेता आमी बरोबर आमचे मोठान जियेता आमी, वा आमचे मदें एक भाग्यवंत आहा इतलो, मागीर ताका इल्लो इल्लो वयर काडटा तो. हो चेष्ट न्हू, आमच्या जिवितांतल्यान कितें बरें करूंक वावरया. सायबीण माय हुडवीक पळयनासतना आपली मावशे भयणीक भेट दिवंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली आनी सुखान दीस काडले थंयसर. आमी फाटी फुडें पळयनासतना दुसऱ्याक बरें करूंक वावरया, दुसऱ्याची निगा घेवंक, दुसऱ्याची काळजी घेवंक वावुरतना हें देवाचे कृपेंतल्यान जाता आमकां. जेन्ना आमी जेजूक काळजान घेता तेन्ना सांगूं ताका, म्हाका आदार दी कितेंय बरें करपाक. हांवें आयच्या दिसाक सकाळीं उठ्ठनाच आयच्या दिसाक कितेंय बरें करपाक, दुसऱ्याक पावपाक, दुसऱ्याक आदार दिवपाक, मजत दिवपाक, हें जेजू आमच्या काळजांनी पळय येतलो तेन्ना ताका गुमोवया आनी सांगुया ताका आमकां बरें करपाक बळ दी, आदार दी, स्फूर्ती दी. हें मागणें जेजू उजीर घालया. उबी रावया, पावाडताची मागणी करुया. आमचो श्रेश्ठ बाब साहेब गोंयच्या प्रांतांतलो आर्चबिशप तशेंच हेर बिस्प साहेब आनी याज्ञीक क्रिस्ती भावार्थाची किरणां फाकोवंक बारी वावुरतात. तेच बरोबर दुसऱ्या धर्माच्या प्रांताच्या वांगड्या मदें मोग, एकचार आनी भावपण बांदूंक पावलां मारतात. ह्या तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना ते ओदीक जेजूच्या मोगा याज्ञाचे गोवाय जावन बापा लागीं मागुया. आमच्या समाजान, प्रांतान आनी देशा मदें वेगवेगळ्या भासांची, धर्मांची, वेगळोचाराची आनी दुस्मानकायेची दुर्गां उबीं जाल्यान. दर एका सरकारी फुडाऱ्यांत शांती आनी एकचार सांबाळपाची पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे कोचेरींत वावर करतना वो समाजान जियेतना आमी लॉन्स घेनासतना वो दिनासतना आमची कामां करपाच्यो ताळण्यो पयस करूंक मोताचें. तशेंच गोरचेक आकांताक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक आनी गरिबांक वयर काडूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जायते आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आपल्या भावार्थाची स्वताची पुराय वळख आनी खोलाय ना. तर आमी पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र सोबेचे शिकवणेन आनी धाकल्याचे वळखीन भावार्थाचो उजवाड आमच्यांनी घेवंक आमच्या वागणुकेंतल्यान भावार्थाचो उजवाड शिपडावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आयच्या दिसा त्रेसेन करूंक इंतेसां दिल्ल्या पासत, मागूंक लायलोल्या पासत, तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मोजोतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळो लोक जो हांगासर एकठांय जाला खरो, पूण हरशें कॉमिटीची आहा ताणें जायतें काम केलां हांगासर. कित्याक वर्सान एक पावट येता आमी, 13 दीस सारता मागीर जालें, परतून तें मागीर आदल्यान चालू. हांगा तोंड जाता, जिनोस भितर भायर मेळ सगळो जाता, पूण हें करपाक काम बरें आगोट.
पूण हें केलें आदले पातकूर येतालो आनी सारकें सगळें करून दवरलां ताणें. आयज ना तो आमचे बरोबर गेलो आपल्या ताका बरें मागतना आनी गेला ते सुवातेर ताका बरो येस म्हणटना देवाची बेसांव ताचेर आसची. आनी आमी जे ताच्या हाता खाला वावुरल्या हांगासर आनी बरें नितो करून दवरलां ह्या फुडल्या 13 दिसांक बरे भाशेन आसपाक तांकांय देवाचो आदार, देवाचें बोड, बरी भलायकी मागुया. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. तुजी बेसांवां जोण एकल्याचेर आमचेर घाल आनी हें त्रेजेन बरे भाशेन करूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. हे आमी खालतीकायेन मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. उभी रावया. म्हजे इश्टनू आमचें बलिदान सर्वेस्पर देव मुखार पावल्या पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या जियाके पवित्र शुभेच्छा लावा. सर्वेस्पर मानून घेऊ. भो मोगाच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मायेन आपली मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानव तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमचे सोडवणीच्या बलिदानांत ओंपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो कन्यो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार माईचो भोगतीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमीचेर कितली व्हडती तुजी बिस्मितां. सोर काळी मनशाताय कितल्यो परमीत तुजी दोयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुतीन ते नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सरगार. ताचे वाखाणणेक आमचेय तळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय.
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगो ठुया. तुझ्या घरसानी पुनर्जीवनपणा ओरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण. बापा, जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जीवतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बडवसून दोन मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुज्या श्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुशी पोडसोडीत मुकामोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. वार मारिया, देवाची मायज सांगाती बागेवन दंतान सोर काली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहीम आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून शिकयल्ल्या मागणी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटलो आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक गोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सुर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येशुवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पथकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. ग्रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासण्याक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मये मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमये जेसू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सोकरान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतलीं आसोर वायटांतलीं आमकां निवार सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोरशिलीं वेगळीं सरूंक केन्नाच निर्मू नाका देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी या तुजे भितर येवचें म्हाका खबना तुज्या मुद्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Caído la sol, Moshe bitor dieta, Mozo Deus te bom Jesus, Atma Moshe Gayon Kor, Kusha caído la sol, Moshe bitor dieta. Mozo Deus te bom Jesus, porque logo soltou, virun que logo mozo, ai lo Jesus Deus tarou, apun mozo pranzalo, ot minha moja caiu caído la sol, Moshe bitor dieta, Mozo Deus te bom Jesus, Ot minha moja caiu Kusha caído la sol, Moshe bitor dieta. Deus te bom Jesus, Cadele Moshe Kalis, Shito Luka Grautale, Suki Buiche Polo Paz, Larissa de Tatoshi, Ot minha Moshe Kayon आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव
तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी प्रथया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा अंकवार मेळच्या कुसव्यान आसतल्या तुझ्या पुताक ओळखून ज्यो हांव संतोश हे तुजी प्रितीची देणी आनी तुज्या मोगाची सोर कर्तृत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूचे आनी आमचे माये बरोबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूक पावूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मातशें बसूया सगळीं. भाव भयणीनो, सांत आंतोनीची त्रेजनां सुरू जाल्यांत आनीक सगल्यांक तुमकां ह्या आख्या त्रेजनान भाग घेवंक हांव उलो मारतां. भोव करून वेगवेगळे तरेची आमची मागणी आसात आनी भावार्थूय आमकां आसा. जायत्यो मिलाग्री घडटात आनी त्यो 13 मिलाग्री ज्यो पवित्र सभेन मानून घेतलेल्यो आसा आनी डिक्लेअर केल्ल्यो आसा त्यो आमच्या आख्या माटवान घातलेल्यो आसा. सद्दां तुमी येता तेन्ना एक एक तरी वाचची आनी जाणा जावच्यो ह्यो मिलाग्री खंयच्यो मानून घेतलेल्यो आसात त्यो. आनी आयजूय ज्यो मिलाग्री घडटात त्यो वेगवेगळ्या जाग्यांचेर घडटात, पण जाग्याचेर कांय धरलेलें ना. हिंगासोर जाता, वो शिवोले जाता, वो देवस्वा जाता, वो आमचे फोंडवेन जाता. ह्या जाग्यांचेर ह्यो मिलाग्री घडलेल्यो धरलेल्यो ना, पूण तुमच्या भावार्थाचेर, तुमच्या जण एकल्याच्या भावार्थाचेर जायत्यो मिलाग्री घडपाक येता दिसाच्या दिसाक. म्हणटच तुमच्या भावार्थान आनी तुमच्या ह्या विस्वासान येयात. ह्या जाग्यार आमी बाराबर सगळीं मेळून एकामेका पासत मागुया आनी एकामेकाक ह्यो मिलाग्री फावो कर म्हूण सांत आंतोनीचे मजतीन आमी मागुया. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट हांकां आमचे खेरीत दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता.
सतरायदोरची दर दिसाक 5:30 वाजता तेर्स आनीक 6 वाजता मीस जाता. कुमसाराचो साक्रामेंत, संदानाचो साक्रामेंत कोणाकूय घेवपाक खुशी आसल्यार सांजेर 5 वाजता तावन यादनीक आजीर आसतलो वयर कपेलान आमी कुमसाराक बसतले. तुमी येवचें, जाणा जावचें. ह्यो मिलाग्री ज्यो जाय आमी पयलीं देवा लागीं आनी एकामेका लागीं संदान करीत जाल्यार रोखड्यो मिलाग्री घडटा. म्हणटच तुमचीं पातकां आसात तांचें बोगसणें मागात पयलीं, आनी ह्या पासत ह्यो तुमकां देवाचें संदान फावो जावंक आनीक ह्यो मिलाग्री तुमकां फावो जावचे पासत ह्या 13 दिसांनी कुमसाराचो सोयेक तुमकां आसतलो 5 वाजता सुरू जावन. तुमच्या मदल्या कोणाकूय फुलां घालूंक जाय वो स्नॅक्स दिवपाक जाय वो भेटवणी दिवपाक जाय, तुमकां खुशी आसात. आनी आमचें इगर्जेचें हेजें कपेलाचें ऑफिस फाटल्यान आसा, थंयसर त्या ऑफिसान येवन तुमी संपर्क करचो आनीक आदी फुडेंच ऑफिसान तुमी कळोवचें. तुमकां कोणाकूय वाचपां करपाक जाय जाल्यार ह्या 13 दिसांनी वो फेस्ताच्या दिसाक आदी फुडेंच तुमचीं नांवां तुमी आमच्या ऑफिसान दिवचीं. आतां सांत आंतोनीचें फेस्त काबार जाल्या उपरांत मागीर आमी सांत जुआंवाचें फेस्ताक तयारी करता. आनी आमचे फिरगोजेन आमची फिरगोजेची तोरणाटीं ही मांडावळ बरे भाशेन राखतात. आनी तांकां आदार मेळचे पासत जो दुडवांचो खर्च जाय पडटलो तो घेवंक, एक लाव ऑफरींग घेवंक आमची तोरणाटीं ही डोनेशन बॉक्सीस घेवन उबीं आसतलीं सद्दां. ह्या 13 दिसांनी तुमकां खुशी तें तुमी तातूंत तांकां घालचें. तुमची देणगी तुमी दितात त्या तुमच्या उदारपणाचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आमकां देणगी आयच्या दिसाक पावल्या ती फेब्र बारेटो 10,000 रुपया, मोनिका फेर्नांडीस 5,000 रुपया, जेफेरिनो बारेटो 15,000 रुपया, एक बरो देखणार 1,000 रुपया, डॉमिनिक निकलस पिंटो 6,000 रुपया. तुमच्या ह्या उदारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं. हे सगळीं जी तुमची डोनेशन्स येतात हांगासर ही आख्खी तयारी करपाक आमकां बांदलेलें कांयच ना. माटोव घालपाक, सावंड घालपाक, लायटी घालपाक आनी हेर सगळी तयारी करपाक ह्या तुमची देणगी आसा तातूंतल्यान आमी खर्च करतले. आनीक गेल्लीं 3 वर्सां आमी ह्या जाग्यार ही त्रेजेनां सुरू केल्ल्यार तुमकां कळयता जायती तुमची देणगी आयल्या. आनीक ही सगळी मांडावळ केल्या उपरांत सगळी समोरमणी केल्या उपरांत जायते दुडू उरल्यात. ह्या दुडवाचें कितें जातलें? हे दुडू आमी बरे भाशेन एकठांय करून दवरल्यात. वयर जो आमचो खुरीस आसा सांत आंतोनीचो खुरीस, थंयसर जायते पावटी घडये तुमी येतात. सद्याक आमकां पंचायतीचो नोटीस आयिल्लो आसा विनंती करून की तो आमचो खुरीस शिफ्ट करात म्हण, रस्त्यार आहा तो. आनी ह्या पासत हे सगळे दुडू जे आमी एकठांयता आमकां हे सगळे एप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत हो खुरीस आमी शिफ्ट करपाक मातसो तो फाटल्यान व्हरूंक सोदता. आनी ह्या जाग्याचे ओनर जे आसात तांणी आमकां हो जागो आपल्या उदारपणान दिल्लो आसा हे बरे भाशेन एक्सटेंशन करूंक. आनी सगळे जे भक्तीन ह्या खुर्सा लागीं सांत आंतोनीच्या खुर्सा लागीं येतात तांकां आदार जावचे पासत सुरक्षीतपणी हें देवसांव करूंक मेळचे पासत तांणी आपल्या उदारपणान हो जागो दिल्लो आसा. ही सगळी तयारी आनी ती मांडावळ करूंक जो खर्च लागतलो तो आमी ह्याच दुडवांतल्यान करतले. आनी मागीर घडये आमकां आनीक सुबेज जाय पडटा मागतलें हांव तुमचे लागीं. चोत्रायदोरची तुमी हांगासर मागणें करूंक येता तेन्ना जाणा जावची ही नॅशनल हायवे आनी मोटरां हिंगासर आमकां रावना. आमी मोटरांक रावपाक जाय. देखून चोत्रायदोरची मागणें करूंक तुमी खुर्सा लागीं येता तेन्ना रस्त्या वाटेन कोणेंच उबी रावचें न्हू. ही आमची खालती विनंती तुमकां सगल्यांक. कसलोच उपसोयक घडलेलो आमकां हांगासर नाका. बरे भाशेन आमी ही मांडावळ सांबाळया. म्हणटच कोणूय तुमी मागणें करूंक येतात जाल्यार फुर्साच्या त्या वाटेन दुसऱ्या वाटेन म्हणजे दोंगरा वाटेन रावचें. रस्त्या वाटेन कोणेंच उबें रावचें न्हय. जरूय सांत आंतोनीचें मूख ह्या वाटेन आसा. मागीर आमी जेन्ना शिफ्ट करतले तेन्ना सवलती आमकां बरे भाशेन मेळटल्यात. पूण त्या मेरेन सगळे तुमची भक्ती आमी मानून घेता. तुमचे भक्तेक आमी आमचेंय मागणें एक करता. पूण हांगासर कसलोच उपसोयक घडना जावपाक आनी सासणाच्या सासणाक हें देवसांव हांगासर जें चलता तें बंद पडना जावपाक तुमची जण एकल्याची जबाबदारी. ह्या पासत सुरक्षीतपणी तुमी येवन मागणें करचें. आनीक एक पावटी उगडास कोत्ता
मागणें करूंक येता तेन्ना फुरसाच्या दुसऱ्या वाटेन रावचें. तुमी ह्या वाटेन आयिल्लीं आसतना कोणूय जर तर थंयसर उबो रावन ह्या वाटेन रस्त्यार रावन मागणें करता जाल्यार बरे भाशेन एकामेकाक उगडास करचो की मागणें करूंक रस्त्या वाटेन न्हू, सांत आंतोनीचें तोंड पळोवपाकूच जाय अशें म्हणना. भक्ती कोत्ता, भावार्थ दवरता तांकां, त्या वाटेन रावता तांकां आनीकूय फोड मेळटलो. म्हणटच हें तुमी मनान दवरचें आनी त्या प्रमाणे तुमी ह्या त्रेजनान वांटो घेवचो म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया, निमणो आशिर्वाद घेवन. आयज हांगा एक्सिडेंट जातलो आहलो मोठोच. बायल एक येता, तेणेंय पळयना येणेंय पळयना, सुसेगाद चलता आनी ती मोटरसायकल येता तेंकली तिका सारकी. पुलीस म्हणल्यार तूं उठली बरी जाली, सुटली पळय नाल्यार तुजें मोडें पळोवपाचो आपूण. मातशें स्थितीत धरचो, दोनूय वद्दांनी पोवचें आनी मागीर येवचें फुडें. जाय तो जागो मेवता येवपाक न्हय, धांवन येनाका, कित्याक हांगासर मोव पिकोंक ना म्हणून धांवन येवचें न्हय, मातशें स्थितीत धरा. आशिर्वाद घेवया देवाचो. सर्वेस्वत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पुर्वेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विस्वासान भावार्थान सांत आंतोनीक आमचें मागणें आतां आमी उबारतल्या. सांत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें आनी आनंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिरागली करचें देणें. व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुजें मागणें सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवर. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास म्हाका दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्याचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणें फावो कर. सर्व भुरग्यांक भावार्थ्यान वाडूंक
तुजी मजत तुझी मोजोत लाभय. लाभोय. म्हज्या पातकाची म्हज्या पातकाची खरी दूख खरी दूख आनी देवाचो आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. म्हाका जोडून दी. आनी अशें आनी अशें हे जिणेन हे जिणेंत विस्वासान विश्वासान सोम्याची चाकरी करून चाकरी करून तुज्या सांगाता तुझ्या सांगाता सासनाच्या सासनान बापाक वाखाणू बापाक तुका बगूं तुका बघून आनी आशिर्वादीत करून आशिर्वादी करून स्वर्गा राज्यान स्वर्गाराज्यात म्हाका पावय. म्हाका पावय. अशें जावं. अशें जावं. ह्या वेळार पिडेस्तां पासत आमी खेरीत मागण्या आनी आशिर्वाद करता. सगळीं पिडेस्तां जाणी तुमकां आपणा पासत मागूंक लायला तांचो ह्या वेळार उगडास करात. तुमचीं घरचीं कोण बरीं नात तांचो ह्या वेळार उगडास करात. तुमकां बरी भलायकी जाय मागात ह्या वेळार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोम्याच्या नांवान म्हजो आदार ताणें ताणें स्वर्ग स्वर्ग आनी आनी संवसार संवसार रचला. रचला. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची आत्म्यांची आनी मोतीचे पिणेन कश्टवतल्यांच्या तुज्या चाकरां चाकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवाबरीत कर. अशें आमी आमचे कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे सवें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळून, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. Thank you, yeah. U25, page number 243. U25. Amen.